पास्काच्या सतोळ्यांतलो सोनवार. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 16 ओळी 9 ते 15. सतोळ्याच्या पयल्या दिसा सकाळी पुनर्जीवन जावन जेजू पयलो मारी मागदलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे वेले 7 देंवचार ताणें काडलोले. तिणें वचून ताचे बराबर आसलेले आनी ताका दूख करून रडताले तांकां कळीत केलें. पूण तो जिवो आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण तांणी आयकूनय सोत मानलें ना. हाचे उपरांत तांचे भितरले 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरें एक रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो. तांणी येवन हेरांक सांगलें, पूण हांचे तांणी सोत मानलें ना. शिकेक राजान जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो आनी आपूण पुनर्जीवन जाला म्हूण दोळ्यांनी देखला. तांचे पुर्यांत तांणी सोत मारून घेतलें ना देखून तांचो अविस्वास आनी काळजाची दारुणाय ताणें तांच्या तोंडार मारली. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.